प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 12वो विसवोर वोड 14 ते 21 पर्यंत। मॅथ्यू चॅप्टर 12 वर्सेस 14 to 21। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। तेन्ना ते फारिझेव थंयसरले भायर सरले आनी जेजूचो घात कसो घेवचो त्या विशीं गुडमेळ करूंक लागले। देवान विचून काडलेलो सेवक पूण तें समजून तो थंयसरलो खोडसरलो। जायतीं जाणां ताच्या फाटल्यान गेलीं आनी तांकां सगल्यांक ताणें बरी केली, पूण आपणाक परगट करिनाकात म्हूण ताणें तांकां शिडकायली। इसायास प्रवादान सांगलेलें तें अशें खरें जालें। पळयात, हांवें विचून काडला तो म्हजो सेवक हो, तो म्हजे आपुरबायेचो, ताचेर पूर्ण संतोश म्हजो। तो म्हजें थारोन सर्व राष्ट्रांक परगट करूंक हांव ताका म्हज्या आत्म्यान भरतलो। वाद विवाद तो करचो ना, बोब मारून आड्डूचो ना, ताचो ताळो रस्त्यांचेर कोणाक आयकूंक येवचो ना। स्वताक जोईत मेळत पर्यंत फुटलोली बेत मोडचो ना। अजून दुवर तो वाद तो कधीच पालोवचो ना। ताच्या नांवार सगळीं राष्ट्रां आपलो बरवंसो दवरतलीं। प्रितीच्या बाबणीनो आयज जें शिवर्तमान आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन फारिझेव जेजूच्या फाटल्यान लागलेले। आनी बाबणीनो आमी आयचें शिवर्तमान चोत्रायन वाचलां वा सजमणी मेळ्ळ्या जाल्यार आमी पळयता की तेन्ना जेन्ना जेजू ह्या संवसारान आसलो 2000 वर्सां पयलीं फारिझेव आनी धर्मशास्त्री जेजूचेर आड आसले। आतां भाव भयणीनो आमी कितले फाटी आयकलां पूण परतून सांगता, फारिझेव आनी धर्मशास्त्री ते धर्मान बुडलेले आसले। ते सगळें जें करूंक जाय कोत्ताले, ते मागणी कोत्ताले, ते उपास कोत्ताले, ते भिकाऱ्यांक दान दिताले, ते आपले मागणे कोत्ताले, सगळें जें देवस्पण करूंक जाय तें सगळें कोत्ताले, लोकांक मोइजाचो कायदो शिकयताले। पूण भाव भयणीनो व्हडली वस्त म्हणल्यार हे फारिझेव आनी धर्मशास्त्रीचो संबंद देवाशी नासलो। भाव भयणीनो ते फकत धर्माचें काम कोत्ताले। आनी भाव भयणीनो जेन्ना कोण फकत धर्माचो काम कोत्ता ताजो संबंद देवाशी ना, आतां कितें जाता भाव भयणीनो, देवा बरोबर संबंद ना म्हणून आतां जे भाशेन आमी ऑफिसान वेता, गव्हर्मेंटाच्या ऑफिसान काम कोत्ता, जे भाशेन आमी कसले ऑफिसान काम कोत्ता, तेच भाशेन हे फारिझेव आनी धर्मशास्त्री धर्माचें काम कोत्ताले। तांचो संबंद देवाशी नासलो आनी तांचो संबंद आपल्या पेल्याशी वा ज्या लोकां बरोबर तांकां कितें बरें करूंक जाय तांचो बरोबर संबंद नासलो। म्हणून ते सजमताले कितें म्हणटाले ते मॅनेजर कहे, ते सजमताले कहे आपूण व्हडले पात्रांव कहे। आनी आतां तांचो संबंद देवाशी नासलो म्हणून ते खालते नासले म्हणून आतां भाव भयणीनो ते लोकांचेर आड वेताले, वय सगळें बरें कोत्ताले, भिकाऱ्यांक दान पूण दिताले, पूण ते मोगान करिनासले। तांकां देवाचो मोग नासलो, तांकां आपल्या पेल्याचो मोग नासलो। आनी भाव भयणीनो कितें घडटा, हे लोकांनी हे फारिझेव आनी धर्मशास्त्री जेजूचेर आड वेताले, जेजू मारून उडोवंक सोदताले। आनी शेकी ह्या फारिझेवांनी आनी धर्मशास्त्रांनी जेजूक मारून उडयलो। भाव भयणीनो देव इतलो पवित्र, आनी जेन्ना आमी कसलें पातक कोत्ता आमकां ते पातकाचें फारीकपण दिवचें पडटाच। पूण जेजू ह्या संवसारान येयलो आनी ताणें आमचें सगळें पातक घेतलें। तो आमचें जें आमकां फाव जावंक जालें तें तो भोगलो। आनी भाव भयणीनो जेन्ना देवान आदम आनी इवेक रोचलीं तांकां सांगलेलें फकत एका झाडाचें फळ खायनाका, तें फळ खायत जाल्यार तुमी मरतल्यात। पूण आदम आनी इवेन तें फळ खालें आनी तांकां आतां एक म्हणटात ते भाशेन ती कुडीन मरोंक ना, पूण ती आपल्या आत्म्यान मेलीं। तांचो संबंद देवाशी तुटलो आनी आख्ख्या मनशा कुळाचो संबंद तुटलो। आनी भाव भयणीनो जेजू ह्या संवसारान येयलो, ताणें आमच्या पतकाचें फारीकपण दिलें आनी आतां आमचो संबंद जो देवा बरोबर तुटलेलो आसलो तो संबंद ताणें जोडलो। आनी आयज भाव भयणीनो जेन्ना आमी जेजूचेर बावार दवरता, आमी जेजूक आमचो स्वामी देव आनी सर्वंडार मानता,
देव आमचे सगळे पातक जे जेजूचेर घातला ते आमकां फारीकपण दिता, आमकां बोगसणे दिता। आणि भाव भयणीनो, आता आमी देवाची भुरगीं जाता। तर आयज भाव भयणीनो, आमी खरेच भाशेन देवाची भुरगीं जाल्यार आमी स्वत मानता की आमी जेजूचे पाटलावदार जाल्यार आमकां जाय भाव भयणीनो, आमकां जेजूच्या उतराचेर बावर दवरपाक, ताजेर स्वत मानपाक, ताच्या उतरा प्रमाणे चलपाक, पवित्र आत्म्या उदेशी आमचे जिवीत जियोवपाक। तर आयज आमी भाव भयणीनो, धर्म जे कोत्ताले आमी जे फकत देवस्पण कोत्ताले पूण आमी आतां आमचो संबंध जेजूशी धरिनासतना आमी जियेता जाल्यार आयज देवाचें बोगसणें मागुया, आमी देवाच्या उतरान रिगून रावया, देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून दवरुया आनी त्या उतरा प्रमाणे चलोन तें उतर आमच्या दिसपट्या जिवितान पाडून खरेपणी एक क्रिस्ती जिवीत, एक भावार्थीचें जिवीत जियोंक आयजतान आमी सुरवात करुया। तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक। आमच्या सर्वंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेता।